मिनी इंडिया प्रकल्पासंदर्भात आमदार एलिना सल्ढानाच्या भूमिकेचेर केळशी पंचायतीच्या बायोडायव्हर्सिटी कमिटीन दुबाव उक्तायला। 2 फावटी प्रकल्पाची पळोवणी रद्द जाल्ल्यान केळशी बायोडायव्हर्सिटी कमिटी तिडकली। केळशी गावात येवपी मिनी इंडिया हो प्रकल्प भाजप सरकार आणि आमदार एलिना हांच्या आशीर्वादान चल्ला। आमदार एलिना जर स्वताचे सरकार सांबाळपाक शकना तर तिणेन पदाचो राजीनामो दिवचो म्हूण मागणी केळशी बायोडायव्हर्सिटी कमिटीन केल्या। RDXGOA खातीर केळशीच्यान प्रसाद नाईक। प्रेशर आसतलो तो ना म्हणना आनी आयज आमकां इन्स्पेक्शन आपयल्ली इन्स्पेक्शन आपयले तोच मनीस ना जाल्यार कितें जाता कितें करता कांय खबर ना। आतां मामलेदारान फोन केल्यार सांगता इन्स्पेक्शन कॅन्सल आनी ऑन द स्पॉट सांगता कोणे आपयले इन्स्पेक्शन मामलेदारान इन्स्पेक्शन आपयल्ले मागीर इन्स्पेक्शन आमी सायटीर येवन रावता 10:30 येवन आहले 10:30 आसा म्हणून टील 11 जाल्यार पासून कोणूच ना जात जाल्यार आनी इन्स्पेक्शनान कितें मागताय ते इफ सपोज तेमकां तर येवपा ना जाल्यार तेंचे इन्स्पेक्शन मागून उपकाना आमी येवन कितें बेकार हे म्हणून येवन बसताय। हे हातून पॉलिटिकल इंटरफियर आसा हे दाखोवन दिता कित्याक आयज दुसरे फावटी सायट इन्स्पेक्शन कॅन्सल जाला आनी जितले बेगीन जे पळय सायट इन्स्पेक्शन जाता तितले बेगीन तांकां एक्शन घेवचें पडटा। सो हाका लागून ते माती जी पळय पुरयल्ली आहा भितर खाजनात घालून ती काडची पडटा तांकां। सो ती तशेंच हे करून ते डिले करता एक्शन घेनासतना। दुसरे GCZMR ऑलरेडी रिपोर्ट दिल्लो आहा आनी ताजेर एक्शनूय रिकमेंड केल्लें आहा कितें करपाचें पळय तें। पूण आतां GCZMA ही एक ऑथॉरिटी ताणी एक्शन घेवंक जाय आसलें ताजेर ती माती काडपाक जी पळय जमीन आसा खाजल लँड आसा तातूंतली ती आपले ओरिजिनल प्लेसीर हाडपाक। पूण GCZMA आतां काडला कितें कंप्लेन पंचायतान केल्ली ती काडून कलेक्टराक दिल्या जी तांची कमिटी आसा म्हणून सांगतात। सो ती कमिटी इन्स्पेक्ट करता बरें आहा प्रॉब्लेम ना पूण जी ड्युटी GCZMA करूंक जाय आशिल्ली ती आतां 1 म्हयनो मायज जालो ताणें अजूनय करूंक ना। गव्हर्मेंट आमचे MLA आसा रुलिंगान आसा ती एक MLA आनी जर तर तिचे रिक्वेस्ट गव्हर्मेंट हे करना जाल्यार फायदो कसलो फायदोच ना न्ही। कित्याक अशें दिसता की ती इतलो आपलो फोर्स घालिना त्या इशूआन। सो आमी रिक्वेस्ट करता इतलो फोर्स घालचो आनी तिचे गव्हर्मेंट जो पळय आसा ताका रिक्वेस्ट करचें की बाबा ती वेगीच्या बेगीन काडची म्हणून। जरी तर एक MLA आहा जरी तर एक MLAचे जरी तर तिचो सरकार जावन आयकना जाल्यार ते रेजिग्नेशन दिवचें तांकां रावपाची गरज ना न्ही। सपोज जर तर एक MLAचे हे आयकना ताचो फायदो ना।